बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. मोरी बुरवशाची स्त्री, मेरी द मदर ऑफ होप, ह्या विशयाचेर आज आमी नियाळ करूंक वेता आसतना आमी एक 3 हंतांचेर हो नियाळ करया. पयल्या भागांत पवित्र पुस्तकांत भावार्थाचे 2 व्यक्ती, जोशुआ आनी जुडीत, उपरांत मोरी भावार्थाची आवय, आनी तिसऱ्या भागाक वेता आसतना आमी भावार्थाची मनशां. हाका पुराक जावन आमी वासाप आमी आयकोवया. जोशुआच्या पुस्तकांतलें वासाप, अध्याय 20 आनी 4, वळ 14 ते 15 पर्यंत. देखून आतां सर्वेस्पराक भियोन चला आनी संपूर्ण विश्वासान ताची सेवा करा. तुमच्या पुर्वजांनी न्हंयचे पलतोडी आनी इजिप्तांत सुती केल्ल्या देवांक पयस करा आनी सर्वेस्पराची सेवा करा. पूण तुमी सर्वेस्पराची सेवा करिनात जाल्यार कोणाची सेवा करूंक तुमी कुशी व्हरतात म्हूण आज निर्धार करा. तुमच्या पुर्वजांनी न्हंयचे पलतडी सेवा केल्ल्या देवांची वा तुमी आतां वस्ती करतात त्या देशाच्या आमोरितांच्या देवांची. म्हजें आनी म्हज्या घराण्या विशांत सांगचें तर आमी सर्वेस्पराची सेवा करतले. हांव म्हजें आनी म्हज्या घराण्या विशांत सांगचें तर आमी सर्वेस्पराची सेवा करतले. हांव जेजू क्रिस्तांतय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, पवित्र पुस्तकांतले 2 व्यक्ती, भावार्थाचे व्यक्ती, एक दादलो मनीस आनी एक स्त्री, जोशुआ आनी जुडिता विशांत पळोवच्या परस पयलें भावार्थ म्हळ्यार कशें गे म्हूण सांगून समजून घेवंक एक ल्हानशें घडीत. फादर C.P. वर्की ताच्या एका बुकांत ऑल कॅन टच द टॉप ऑफ द वर्ल्ड त्या नांवाखाल एक ल्हानशें घडीत तो अशें विवरयता. हेरीक वेबिन मेयर USA मनीस वो, ताका पयल्यान दिस्त आसली ह्या तरणाट्याक. सादारण एक 13 वर्सां सो जातना ताची दिस्त संपूर्ण गेली. उपरांत ताणें जायतें सदान केलें आनी त्या जायत्या सदनां पैकी एक ताणें विशेश सदान करूंक चिंतलें, पर्वत सोडचें. आनी 2001 मेयाच्या 15 तारखेर इंडियाक तो येवन हिमालया पर्वत सोडिल्लो दोळे दिसांतलो पयलो व्यक्ती म्हूण सांगून रेकॉर्ड जालें. दोळे आसच्या मनशांकच हिमालया सोडूंक जायना, पूण हो दोळे नासतना वो हिमालया पर्वत सोडिल्लो एक कुरडो मनीस, दोळे ना ताका, कशें साध्य जालें. मोगाच्यानो ताच्या गणिता विशयान विवारून थंयसर आमकां पळयतना कळटा की ताच्या बापायन आनी आवयन ताका असलो एक भरवसो दिल्लो. आनी ही तयारी करच्या पासत तो 50 माळयेच्या बिल्डिंगाक सकयल वयर मेठांनी कितलेशा पोटी लेखमीत नासतना चडचें आनी देंवचें खंय हाका तयाराय जावन हांवें पर्वत सोडा जाय, हांवें पर्वत सोडून एक रेकॉर्ड करी जाय म्हणून 50 माळयेच्या बिल्डिंगाक वो वयर आनी सकयल 100 तो लेखत दवरना म्हणटा तितले पोटी तो चडला आनी देंवला. आनी निमाणें हो पर्वत सोडून घेवच्या परस पयलें ताणें ताच्या 1 वर्साच्या धुवेक सांगलीं ती उतरां, आय विल ब्रिंग समथींग यू वील नेवर फॉरगेट. पुता, हांव वेते आसां, हांव येतना फाटी येतना एक वस्त या कितें एक हाडून येता, तूं केन्नाच विसरचें नाय. आनी सांगिल्ल्या प्रमाणें हो आयलो. सरवणें 2 म्हयन्यांचें हें पयन जालें खंय हिमालय पर्वत मुळांत वयर वचोंक. हांव असो मानतलो तरी हो संवसारार पयलो व्यक्ती दोळो नेतुल्लो सोडलो म्हणलो एक रेकॉर्ड जालो. ह्या मनशाचो एक भरवसो, म्हाका हें साध्य जातलें. मोगाच्यानो पळयत पुस्तकांत आमी जोशुआच्या पुस्तकांत आत्तां आमी आयकलें 26 अध्याय वळ 14 आनी 15. पूण ताका पुराक जावन आमी पयलें पळोवंक जाल्यार जोशुआच्या जिणयेंत ती घडली सकट घडिता. मैजेचें मरण जाल्या उपरांत मैजेन ताच्या परस पयलेंच ती जबाबदारी ताणें जोशुआक दिल्ली. म्हजें काम इतल्यार संपता आनी मुखलें काम तुवें मुखार उंदरसून व्हरूंक जाय. ह्या लोकांक तुवें बसयल्ल्या गांवाक व्हरून पावोवंक तुजी जबाबदारी म्हूण सांगून ताका धाडिल्ल्या वेळार तो हंताचेर सर्वेस्परा देवाचेर आनी ताच्या गुरू मैजेचेर पातयेवन ताचें काम उंदरसून व्हरता.
तो पाती येयल्लो ताका भरोसो आशिल्लो म्हजे वरवीं हें साध्य जातलें आनी एक दीस हांव हो गांव स्वाधीन करूंक शकतलो. देवान ताका सांगलीं तीं उतरां आमी पयल्या अध्यायांत जोशुआच्या बुकांत आमी पळयलें जाल्यार सगळे गांव हांव तुका दितलो, दृढ राव, भियेनाका. आनी ताच्या ह्या उतरांचेर पातयेवन तो मुखार येता आसतना सोल्ल्याची पेट घेवन ते मुखार वेतात. जॉर्दान न्हंयत तांणी सोल्ल्याची पेट वयतले आनी पांय दवरलेंच जॉर्दान न्हंय वळची रावता, उदक एका कुशीन रावता आनी सुक्या धरणी वयल्यान ते मुखार वेतात. यस्स बोरवशान सर्वेस्परा देवान ताका सांगले प्रमाणे जेरिकोचें कोटें पडटलें म्हूण सांगलें. 7 फावटी ताच्या बोवारी वचून कोंब फुंकल्या वेळार जेरिकोचें कोटें पडटा. एका उपरांत एक शहरा उपरांत शहर ते जिखतात आनी निमाणें देव ताका कितें सगळें बासायिल्लें तें सगळें संपूर्ण करता मोगाच्यानो. हें आमी पळयता आसतना जोशुआक सर्वेस्परा देवा थंय आसली ती पातयेनी आनी निमाणें परत ताचें वावर संपोवच्या प्रास पयलें वो लोकांक विचारते आसा, आतां तुमी ह्या बासायिल्ल्या गांवाक येवन पावल्यात, आतां कितें करतात तुमी? सर्वेस्परा देवाचेर तुमी विश्वास भरवोसो दवरतात की या तुमी हाच्या आदीं केल्ले बरेच करतात? पूण तुमी कितेंय करा, तुमी खालेंय करा, पूण हांव आनी म्हजें घराणें जॉर्दान न्हंयच्या आलतोडी आनी पलतोडी सर्वेस्परा देवाचेर मात्र हांव विश्वास दवरतां. वो आसो बरवसो मोगाच्यानो. असलो बरवसो आमकांय जाय. आमी ह्या जोशुआत असल्या बरवशांत आमी मुखार वचोंक जाय. दुसरी व्यक्ती जुडीत, ती एक विधव स्त्री, भोव सुंदर, सोबीत, गुणेस्त आनी देवाच्या मोगान बरली, मात न्हय सर्वेस्परा देवाचेर विश्वासान बरली. हाका कारण कितें जालें? तुमकां वेळ मेळटना तुमी वाचा उपरांत जुडिताचें तें पुस्तक हर एका हंताचेर जुडिताचो सर्वेस्परा देवा थंय बरवसो आमकां पळोवंक मेळटा. थोडी गरजेची संगती मात्र उल्लेख करता. एका स्त्रियेन जुदेवांच्या दुस्मानांचेर कशें जैत वेलें आनी कशें जुदेवांक सुडका लाभयली, तांकां बाचाबी दिली म्हणल्यार सारांशच जुडिताच्या पुस्तकाचो सगळो सारांश म्हूण काण घेवेत. होलोफर्नेस वो कोण मनीस? नेबुकदनेझर रायाचो सेनाधिपती. राया पासो तूं वो झुजोंक वेता, विविध भागांनी वेता, हर एक कडेन वचून हर एक देश हर एक राष्ट्र म्हणले बरी जिखोवन आपणाच्या रायाचें राजवट व्हड करते आसा. तो एका उपरांत एक राष्ट्रां स्वाधीन केल्या उपरांत जुदेयाक येता, बेतुलिया शहराक येता, थंय धाड घालता आनी थंयसर उदकाच्यो झरी आसल्यो. तें उदक जुदेव लोकांक पिवंक तें मेळटालें आनी वो कितें करता? जुदेव लोकांक आनी आतां कशें म्हणून करून कश्टीचे तांकां स्वाधीन करीचे म्हूण सांगून त्या उदकाच्यो झरी बंद करता. लोकांक उदक ना आनी ही गजाल हिका कळिल्ल्या वेळार हिचे विशयांत पवित्र पुस्तकांत वर्णन दिलां मोगाच्यानो. एक तरणाटी विधव सुगुणी स्त्री अखंड भावार्थान ती बरलली, सोबायेन आनी बुदवंतकायेन ती आसली. ती होलोफर्नेसाचें सीस कापता. ह्या विशयांत तुमी वाचून समजून घेया. तिणें करचो तो उपास, तिचें तें मागणें सर्वेस्परा देवाचेर तिका आसलो अखंड भावार्थ ह्या तिच्या पुस्तकांत आमकां दर म्हणले बरी पळोवंक मेळटा. आमी आज असलो भावार्थ असलो बरवसो आमचो कर्ण घेजय मोगाच्यानो. आमचो आमी कर्ण घेजय. आमकां ही दोगां जाणां व्यक्ती असलीं जायतीं आसात पवित्र पुस्तकांत. जुडीत आनी आमकां जोशुआ ही दोगां आमकां एक आदर्श. आनी आतां आमी सकाळ दुसऱ्या भागाक वेता आसतना मोरिमाय बरवशाची आवय म्हणल्यार आमी पळयता आसतना मोरये विशयांत आमी पवित्र पुस्तकांत कितें म्हळां? जुवांचो वांजेल 2 अध्याय वळू 1 तावन मुखार आमी पळोवया. जुवांचो वांजेल 2 अध्याय वळू 1 तावन 5 म्हणशेर मात्र वाचल्यार पुरो. थंयसर आमकां मोरयेचो तो एक बरवसो, मोरी कशी बरवशाची आवय की म्हणलें आमकां थंयसर स्पश्ट जाता. 2 दिसां उपरांत गलिलेयाच्या काना नगरी एक लग्न आसलें. थंय जेजूची आवय आसली. जेजूक आनी ताच्या सिसांकी लग्नाचें आपोवणें आसलें. तें वायन उणो पडलो तेदवां जेजूचे आवयन ताका सांगलें, तांचे लागीं वायन ना. जेजून तिका म्हळें, बाये, तुजो हुस्को म्हाका कित्याक? म्हजो वेळ येदोळी येवंक ना. तोवळ ताचे आवयन साकरांक सांगलें, तो तुमकां कितें सांगता तें करा. तो तुमकां कितें सांगता तें करा. मोगाच्यानो, हांगासर ह्या मोरयेचो विकेंड अखंड एक बरवसो आमी पळोवंक जाय.
ती कशी बरोवशान भरलेली एक आवयगी म्हूण सांगून आमी पळोवया. बरोवसो पयल्यान पयलें तिका आसुल्लो जेजूचेर. जेजू विशांत जायतें वांजेल न्हय आसतना बाकीच्या बर्फांनी बरयल्लें पळयता आसतना जेजू इवन ल्हान भुरगो जावन आसतनाय त्या शेजारचो लोकय आनी ताच्या प्रायाचे भुरगे जायते फावटी खाली एक गरज पडिल्ल्या वेळार खाली एक समस्या आयिल्ल्या वेळार जेजू सरशीन येताले खंय. या जेजू खालें करता गी पळया. आनी जेजून ल्हान ल्हान अजापां जायतीं केलीं म्हूण सांगून विविध बर्फांनी ताच्या शेजारच्या लोकांक ल्हान भुरगो आसतनाच आनी हें मोरयेन पळयल्लें. मोरयेक आमी आतां मोरयेचो बरोवसो म्हणटा आसतना खाली त्या दिसाचो बरोवसो न्हय. मोरी जेजूक लक्षिल्ल्यान वळखली व्यक्ती. जेजू हें पुरा करतलो पयल्यान पयलें मोरी म्हणटा तांचे लागीं वायन ना. आनी तिका कळीत आसलें वो कितें पुणी करतलो आज. वो बरोवसो म्हाका जाणो म्हजो पूत आज कितें पुणी करतलो. दुसरें तो कितें सांगता तें तुमी करा. तो खंडी जावन करता. पयल्या भागांत हो तेमी करतलो. दुसऱ्या भागांत ती त्या कामाच्या मनशांक सांगता तो तुमकां कितें सांगता तें करा. बारी अपुरबायची गजाल. तो कितें सांगता तें करा म्हळ्यार तो खंडी जावन करतलो म्हणलो एक बरोवसो. आनी हें सेम वाक्य आमी उत्पत्ती ग्रंथाक गेल्या जाल्यार 40 आनी 1 अध्याय ओळ 5. उत्पत्ती ग्रंथ द बुक ऑफ जेनेसीस चॅप्टर 41 वर्स 5. थंयसर कितें जालें आमकां कळीत आसा. 7 वर्सां दुकोळ पडिल्लो आनी ह्या वेळाचेर जुजे थंयसर व्हडलो व्यक्ती जाला आनी ताच्या मरिफात फाराव्या रायान सगळ्यांक ऑर्डर दिवन आसली धानी पुरा रास करून दवरल्यान 7 वर्सां भरपूर जालां. आतां उपरांत दुकोळ येवचो आसा. आतां दुकोळ येता आसतना लोक कान वरवीं मागता आसतना थंयसर फाराव्या रायान म्हणचें वसा जुजे लागीं आनी तो कितें सांगता तें करा. थंयसर त्या दिसा कितल्याश्या शतमाना आदीं फाराव्या रायाक जुजेचेर बरोवसो आसलो. जुजेन इतलें पुरा जर तर केलां जाल्यार 7 वर्सां भरपूर समृद्धी देवान दिल्ल्या वेळार हें सगळी धाणी रास केल्या जाल्यार आनी मुखल्या 7 वर्सांकी दुकोळ येतलो खावंक जेवंक कांयच आसचें ना पावस आसचो ना बेळे आसचें ना त्या वेळारय तो कांयपणी करूंक शकतलो. म्हज्या लोकांक कश्टांक पडोवंक सोडचो ना. वसा जुजे लागीं आनी तो तुमकां कितें सांगता तें करा. पोरण्या सोल्ल्यांत वसा जुजे लागीं आनी मोरी म्हणटा वसा जेजू लागीं. भारी अपुरबाय मोगाच्यानो. वसा तुमी जेजू लागीं तो तुमकां सगळें करतलो. वो एक मोरयेचो बरोवसो आमकां पळोवंक मेळचो. दुसरें तुमी उपरांत वाचा लुकाच्या पयल्या अध्यायांत वळ 30 आनी 4 तावन 30 आनी 8 म्हणसर. गॉस्पल अकॉर्डिंग टू लूक चॅप्टर 1 वर्सेस 34 to 38. मोरयेचो बरोवसो कसलो. बडव्यान येवन मोरये कडेन सांगचें पवित्र आत्मो तुजेर येतलो. देवाची सकत तुजेर सावळी घालतली. पळय एलिझाबेथ गर्भेस जाल्या. वांजडी म्हूण लेखलेलेक वो आतां 6वो म्हयनो. देवाक असाध्य जाल्लें कितेंच ना. इतलेंच हे शब्द थंयसर बडव्याचे. देवाचो आत्मो मोरयेक पळोवंक मेळोंक ना. देवाची सकत कसली म्हूण सांगून तिका थंयसर कळीत ना. एलिझाबेथीक ती भेटो ना. थोडोसो तेंप जालो आसतलो. कोणेंच तिका कांय सांगोंक ना. पूण हें सगळें मोरी पाती येता. मोरी बरोवसता मोगाच्यानो. वो बरोवस्याक आज आमकां आपयला. मोरयेक हे आमी 2 संगती आमी पळोवंक जाय आनी आमच्या मतीन दवरूंक जाय. मोरयेक देवाचेर बरोवसो. मोरयेक देवाचेर बरोवसो. सांगत आस मोरी त्या कामाच्या मनशांचेरय बरोवसता. आतां ते खाले म्हणी तेय करतले. वरून उदक बरा म्हळ्यार उदक भरतले. तांचेरय तिका एक बरोवसो म्हूण आसा. आनी दुसरें आमी मोरयेक पळोवन मोरयेचो बरोवसो आमचो कर्ण घेवंक आसा. हे आमी पळयल्या उपरांत आतां सकाळस आमी 3ऱ्या भागाक वेताना आमी कितें करूंक जाय. आमी बरोवशाचीं मनशां जावंक जाय. जुआंव सांव पावलोन रोमागरांक बरयल्लें पत्र 5वो अध्याय 5व्या अध्यायांत वळ 3 तावन 5 म्हणसर आमी पळोवया. सांव पावलोन रोमागरांक बरयल्लें पत्र 5वो अध्याय वळ 3 तावन 5 म्हणसर आमी पळोवया.
कितें म्हणटा सांग पावलो. तितलेंच न्ही, आमच्या कश्टां अनवरांती आमी संतोश पावता. कित्याक कश्ट अनवरां सोंसणिकायेक वाट करतात. सोंसणिकाय आमची तिरासान पारखूंक पावता आनी तिरासान आमच्या बरवशाचें मूळ जावंक पावता म्हूण आमी जाणाव. असलो बरवसो आमकां निराशी करिना. कित्याक आपलें देणें म्हूण आमकां दिल्ल्या पवित्र आत्म्या मरिफात देवान आपलो मोग आमच्या काळजांनी दाराळ वतला. हांगासर प्रमुख वळ जावन आसा सांग पावलून रोमागरांक बरयलें पत्र 5वो अध्याय वळ 5. असलो बरवसो आमकां निराशी करिना. बरवसो आमकां निराशी करिना. ह्या विशयांत मोगाच्यानो बरवसो आमचो कसलो जावंक जाय. परत एक ल्हानशें एक गडीत बिशप पर्सिवल फर्नांडीस तांच्या बुकांत तांणी सुमार बूक बरयल्यात. तांचें एक बूक जावन आसा चॅलेंजींग एनेक्डोट्स. ताका ताणें तकलें नांव दिलां नेवर डिस्पेर. नेवर डिस्पेर. त्या बुकांत एक ल्हानशें एक गडीत अशें बी बरयलां. कित्याक म्हळ्यार बरवसो आमकां निराशी करिना हें आमी स्वस्थ समजून घेवंक आमकां हें गडीत आदार जातलें. आर्चिबाल्ड जे क्रोनियर ह्या तरणाट्याक आपूण एक धाकटेर जाय म्हूण आशा. शिकलो, बरें शिकलो आनी व्हडलो एक फिजिशियन जालो वो. आनी ताचें कॅरियरान बरें करनासलो, नांव जोडतें आसलो. कसल्यागी एका पिड्याक कितें वळख जाता आनी ताका सांगलें तुवें 1 वर्स संपूर्ण रेस्ट काडूंक जाय. तुवें वैद्यकीय तुजें शेत तातूंत वावर करूंक जायना. तुवें आतां विराम करूंक जाय 1 वर्सा खातीर. काल्या खातीर म्हूण कळीत ना आमकां. ताका सांगलें आनी वो विराम घेवन आसा. आनी विराम घेवन आसल्या वेळाचेर वो बरोवंक सुरू करता. हाका एक उर्बा येता आपणें खालेपणी बरय जाय. वो बरोवंक सुरू करता बरोवन 3 म्हयने आनी बरयलें. आनी एक दीस कालें गी हाका अशें बगलें गी मतीक आरे हांव कालें बरें तें आसा, हें कांय उपकारा पडचें न्ही, हें कांय कोणी कांय बूक कांय पब्लीश करच्या भशेन ना म्हूण सांगून सगळें कान उडोवन डस्टबिनांत वो सांजेर वॉकाक वेतें आसा. येता आसतना थंयसर एकलो शेतकार सागोळेकार ताच्या थंय कोणतें आसा. तितली भुमी तितली बरी ना आनी कांय पात्रांची सुवात पूण वो कोणतें आसा, काम करतें आसा. आनी वो ताका पळयता आनी वो सगळें उलोवंक सुरू करता. तूं हांगा काल्याक कोणतें आसा हें आनी हातूंत कांय व्हडलें कांय जावचें बरी कांय दिसना. तूं काल्याक कोणतें आसाय. देखून तो रयत म्हणटा हांवें हांगा कोणल्यारच हांगा कांय उत्पन्न जायत. त्या बरोबरच्यान हांव कोणता हांगा हांव कोणतें आसा, कालेपणी करता. मुखल्या दिसांनी हांगासर एक बेळेंगी या फोळगी या कितेंपणी हांगासर उत्पन्न जाता. हांगा एक तोटशें उत्पन्न जाता. हें आयकल्लो वो फाटीं येता मोगाच्यानो. आनी त्या दिसा हाचें वर्स आनीक आसा, वेळ आणकी बाकी आसा हाका. वो सांजेर येवन परतून ती उडयल्लीं पेपरां परतून इंसून काडून परतून हेटी वाचून जावन आनीक मुखार बरोवंक सुरू करता. आनी ताणें तें बरयल्लें तें उपरांत पब्लीश जालो तो बूक. ताचें नांव हेटर्स कॅसल म्हूण सांगून ताका नांव दिलां. 30 लाख कॉपी म्हळ्यार 3 मिलियन कॉपी ह्या बुकाच्यो विकून गेल्यात. हें उपकाराक पडना, हें कांय पोंताक पावना, हें खंयच्याकी गरजेक पडचें न्हय म्हूण सांगून कान उडोवन भायर गेल्लो व्यक्ती फाटीं येवन तें विंसून परतून बरोवंक मुंदार चिता. आनी 30 लाख बूक त्या ताणें बरयल्ल्यान तावन पब्लीश जाल्यार मोगाच्यानो बरवसो म्हळ्यार वो. थोड्या संदर्भांनी आमकां खंय जाता जावंक पुरो देदेस्पर आमी जाता हें जाता गी, हें पोंताक पावतलें गी म्हणलें थोडेपणी मतीक भोगता सोडचें न्हय. बरवसो म्हळ्यार तो देवाचेरय बरवसो दवरचो, आमचेर बरवसो दवरचो आनी आमकां पळयल्ल्या हेरांक बरवसो जावंक जाय. म्हज्या वळखीचो एक तरणाटो हांगासर तो कोडयाळचोच. उठली प्राय म्हणून ना, व्हडलें शिकापी ना, पूण भारी एक उर्बा. कालेपणी करी जाय, जिणेंत कालेपणी जाय जाय. स्वंत प्रयत्न करून कोणाक एजंटा धरून घालपाक वो पावलो मनीस. तरणाटो काम करूंक सुरू केलें. मागीर येदारन एक 1.5 वर्स काम करतना ल्हानशें एका अवघडान ताका एक मारी जाल्लो. ताच्या पोटाक मार जाल्लो. ल्हानशी सर्जरी गरजे पडली. गांवाक आयलो, सर्जरी केली, परतून गेलो. आनी हो म्हणटा ना फादर सोडूंक जायना, कालेपणी करी जाय. आनी हर एका म्हयन्याक हो तरणाटो जोडले पयशे धरते आसा, कांय दिसो जमो जाते आसा. फादर म्हाका मुखल्या दिसांनी कालेपणी करी जाय, कालेपणी हांवें जाय जाय मुखल्या दिसांनी. एक बरोसो पळया तरणाट्याचो. व्हडलें शिकाप ना, स्वंत कालेपणी करून कोणा कोणाचे पांय धरून एजंटाक धरून भायल्या गांवाक वचोन
ल्हानशें अवघड जालें, थाकाय भियेनासतना सर्जरी कर, परतून फाटीं वचोन करता जाल्यार बरोवसो मोगाच्यान. ही ल्हान ल्हान ही बरोवशाचीं गणितां आमकां एक आयकता आसतनाय आमचें तें नवो बरोवसो येजय. देवाचेर बरोवसो दवरचो, आमचेर दवरचो आनी पेल्याचेर बरोवसो दवरचो. पवित्र पुस्तकांत थोड्यो संगती समजोवच्या परस पयलें एका बरपांत हांवें वाचलें अशें आसा. खाण नासतना एक मनीस 3 हप्ते वाचता खंय. उदकच पियेनासतना एक व्यक्ती 3 दीस वाचता खंय. उदकच ना, पियोंकूच ना ताका उदक. वारें नासतना एक मनीस 3 मिनटां म्हणी वाचता. पूण बरोवसो नासतना कोणूय मनीस 3 घडयोय वाचना. हें समजोवचें. खाण नासतना वाचता, उदक नासतना वाचता, वारें नासतनाय थोडो वेळ वाचता. बरोवसो ना जाल्यार मनीस वाचना. आनी ह्या बरोवशाक आमी वेता आसतना कितें म्हणटा? थोड्या संदर्भार बरोवसो सूखचे बरी आमकां भोगता. रोमाकारांक बरयल्लें पत्र 8वो अध्याय ओळ 20 आनी 8. हरियेकी देव आमच्या बऱ्याक पडाशें करता. हो बरोवसो. जें कितें म्हज्या जिणेंत घडटा हें सगळें देव म्हज्या बऱ्याक पडाशें करता. हो बरोवसो मोगाच्यानो. ह्या बरोवशाक आमी उतरां जाय. सांजवांच्या पयल्या पत्रांत 4थो अध्याय ओळ 10. देवान पयलें आमचो मोग केला. आमी देवाचो मोग केल्लो न्ही, देवान आमचो मोग केला आनी तो बरो देव आमकां सोडून घालना. हाचो अर्थ हो. किर्तन 40 आनी 2 ओळ 1. आत्म्या म्हज्या कित्याक तिश्ट जालाय, देवाचेर विश्वास दवर. आत्म्या म्हज्या कित्याक तूं खंतिश्ट जालाय, हे मनशा कित्याक तूं खंतिश्ट जालाय. हांवें म्हाकाच सांगा जाय, आमी हेरांकी जागे जाय. हे मनशा तूं कित्याक खंतिश्ट जालाय. देवाचेर विश्वास दवर. किर्तन 40 आनी 2 ओळ 11. मुखार आमी पळयलें जाल्यार मुन्याच्या पुस्तकांत 20 आनी 3 अध्याय. प्रोव्हर्ब्स chapter 23 verse 18. Surely there is a future. आमकां हर एकल्या की एक भविष्य आसा, एक भविष्य आसा. आनी मुखार किर्तन 70 आनी 1 ओळ 14 म्हणटा, हांव निरंतरी सर्वेस्परा देवाचेर बरोवसो दवरतां आनी ताका हरसितां. आनी तो रावोंक ना. आमी कोणेंच रावोंक ना, कोणेंच रावोंक ना. परत आखेर करच्या परस फुडें 1 या 2 वळी मात्र. किर्तन 30 आनी 1 ओळ 26. बी स्ट्रॉंग अँड लेट युअर हार्ट टेक करेज. दृढ जा, धैर्यान बर. तुजें काळीज, तुजें मन सर्वेस्परा देवा थंय विश्वास दवरून दीत. जोबाचें पुस्तक आमकां कळिता मोगाच्यानो. मस्त कश्ट आयलो सदां बार पटीं. तो एक देदेस्पोर जाल्ल्या हंताक पावलो जाल्यार एक ओळ ताणें सांगली आमी आज घरा व्हरूंक जाय, आमच्या मतीन दवरूंक जाय. जोबाचें पुस्तक 14वो अध्याय ओळ 7. कातरल्या रुखाकी पांटे येतात. कातरल्या रुखाकी पांटे येतात. आनी आमी थोडे पटीं कातरले बरी जाता. देवाचेर बरोवसो दवरलो जाल्यार आमी त्या कातरल्या संदर्भार पावुल्ल्या वेळार आमकांय फांटे येतले. ताचो अर्थ तो म्हळ्यार आमी मरची ना, आमी देदेस्पोर जावची ना. मोगाच्यानो पवित्र पुस्तकांतले 2 व्यक्ती आमी पळयले. जोशुआ आनी जुडीत बरोवशान बरलेली व्यक्ती. मोरिमाय बरोवशान बरलेली आमी 2 कडेन पळयलें. काना शहरांत तशेंच बोडव्यान कोबार दिता आसतना तिणें कसो बरोवसो दवरलो. आनी तिसऱ्या हंताक आमी हर एकल्यांनी कशें बरोवशाचीं मनशां आमी जावंक जाय. निमाणी ती वळ विसरूंची नाका. कातरल्या रुखाकी फांटे येतात. आमकां धरणीक शेवटल्ले बरी जावंक पुरो, परतून नवे फाटे आयिल्ले बरी आमी परतून उठून चलोवंक जाता. आमेन. भगवंत कुसाचे कृपेन निवर आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे, पुत्राचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी. आमेन. सोमेच्या बोडव्यान मरयेक बरी खबर हाडली. नमान बरये कृपेन बरले. सोमी तुजे सांगाता श्रियामित तूं सुदेव आनी सदवी फळ तुज्या कुशीचे जेजू. आपले सोम्याची साकन नमान बरये कृपेन बरले. सोमी तुजे सांगाता श्रियामित तूं सुदेव आनी सदवी फळ तुज्या कुशीचे जेजू. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो
ನಮ್ಮ अनबरी कृपेन भरले सुमी तुझे संगता श्री अमित तून सदैव आणि सदैव फळ तुझ्या कुशीचे जिजू भगवंती देवाचे मये आम्हा पसोत विनंती कर प्रार्थुया येसुम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ले वरवी तुझ्या पुतान क्रिस्तान मुंच्या पण घेतले आम्ही जण झाल्या त्याच्या कष्टाने कुसा वरवी जीवनपणाच्या आनंदा कमी पावोशे तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणाने वोतमून आम्ही मागता त्याच क्रिस्त आमच्या सुम्या मरिपात आमेन महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्रत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्रत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्रत्म्याक देवा गेल्या बुडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे दयेन म्हाका दिला तुजे दबेन म्हजी मोत उजवडाय म्हाका रास सांबाळ चलय आमेन ससनसो विशेव दी तांकां हे सुम्या आणि निरंतर प्रकाशांचेर फांकून दी समाधानांत ते विशय घेवन दीत आमेन सुवातेचो संदेश मुरयेच्या संगतपणांत नियाळूंक तेरशी एक बळवंत हातेर देवाच्या उतराचेर मांडून हाडले मागणे कडपार बांदिल्ल्या घरा परी म्हणले मोतींत दवरून आयच्या दिसा संतोशाच्या मिस्तेरा वरवीं मोरये मुखांत आमच्यो विविध गरजो देवाक समर्पिया सतमंतान देवाक सहपदवेदार बापा सर्गाने पृथ्वीच्या रचणाराक आणि जेजू क्रिस्ताक त्याच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्या तो पवित्रत्मवरवी गर्भे समोलो औंकार मुरयेताम जन्मलो पोन्स प्लेतकाल ताणे कस सुसले ताका कुस्सास जडलो तो मेलो आणि ताका आनिके पिलो तो मेल्ल्यामध्ये देवलो तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो जीवन जलो सर्गार सोडलो सहपदेदार देवपाच्या उजव्या बसला तैंतान जिव्याने मेल्ल्यांचे मनसुबे करूंक येतलो सतमंताम पवित्रत्म्या कतोली पवित्र सभे भक्तांचो एकतार कुडीचे जिवानपण ससनाचे जिवीत आमेन आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाम पवित्र जावं तुझे रास आमकां येवं तुझी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं ನಮ್ಮ अनबरी कृपेन भरले सुमी तुझे संगता श्री अमित तून सदैव आणि सदैव फळ तुझे खुशीचे जिजू ನಮ್ಮ अनबरी कृपेन भरले सुमी तुझे संगता श्री अमित तून सदैव आणि सदैव फळ तुझे खुशीचे जिजू ನಮ್ಮ अनबरी कृपेन भरले सुमी तुझे संगता श्री अमित तून सदैव आणि सदैव फळ तुझे खुशीचे जिजू महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्रत्म्याक पयलो मिस्तेर मरयेक पडवो खबर दिता तवळ देवदूतान तिका म्हळें भियेनाका मरये देवान तुजेर आपली दया दाखयल्या पळय तूं गर्भेस्त जावन एक पुताक प्रसूत जातली ताका तुवें जेजू म्हूण नांव दिवंक जाय तो वर्तो जातलो आनी परमोन्नतसो पूत म्हूण ताका आपयतले ताच्या पुर्वज बापा दाविदाचें राज्य आसन सर्वेस्पोर देव ताका दितलो मरये पवित्र सभेचे माये तुवें देवाचे कुशेक स्पंदन केल्ल्या बरी देवाच्या आपोवण्याक पाळो दिवन सेवे मुखान क्रिस्ताक साक्ष दिवच्या सर पवित्र सभेच्या मनेऱ्यांक आनी धार्मीक भावा भयणी खातीर विनंती कर म्हूण मागता आमच्या बाबा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो
आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. दुसरो मिस्तेर मरी एलिझाबेथीची भेट करता. एलिझाबेथीन मरियेचो नामान आयकताच तिची कुशींत आसलेल्या बाळकान उडी मारली आनी एलिझाबेथ पवित्र आत्म्यान बरोवन व्हडल्या ताळ्यान म्हणाली, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव तुजे कुशीचें फळ. मरिये काकुळतीचे माये, तुजी काकुळतानी दया कोरोना व्हायरस वरवीं कश्टांच्या सर पिडेस्तांक लाभय. तशेंच तांची सेवा करच्या वैद्यकीय सिब्बंदीक तुजे सेवेचे जीवन आदर्श आनी प्रेरण जावं दी म्हूण मागता. आमच्या बाबा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र, तुझे राज नाका येवं, तुझी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. भगवंती मरिये देवाचे माये,
आम्हा बाप्यांक ते विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या कळी आमेन. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा बाप्यांक ते विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या कळी आमेन. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा बाप्यांक ते विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या कळी आमेन. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा बाप्यांक ते विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या कळी आमेन. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा बाप्यांक ते विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या कळी आमेन. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा बाप्यांक ते विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या कळी आमेन. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा बाप्यांक ते विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या कळी आमेन. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा बाप्यांक ते विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या कळी आमेन. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा बाप्यांक ते विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या कळी आमेन. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा बाप्यांक ते विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या कळी आमेन. जशी आधी तशी सता आणि सदा सर्वता आमेन. हे मोजाचे सो आमची पातका आमका बोक्षी यमकोंडाच्या उजांतले आमका निभा सोमे सत्म्या सडकन तुझी काकुळतीची अधिगस आसल्या सर्गार वन पाय. तिसरो मिस्तेर बेतलेमांत जेजू जल्मता. तो दूत तांकां म्हणालो, भिये नाकात, पळया सगळे पोरचेक व्हड संतोशाची बरी खबर हांव तुमकां हाडून आयलां. आयचे राती दाविदाचे नागारी तुमकां एक तारूक जल्मला, तोच क्रिस्त सोमी. आनी हो तुमकां एक गुट फळयांनी गुटलावन कावणे न्हिदयलेलो एक बाळू तुमकां मेळटलो. बरवशाचे माये बेसां जाल्ल्या सर कुटुंबांत तूं रास कर. अशें बरवशाचें मोगाचें बोगसाणेचें आदासून सुदासून वरचें मनोभाव परत्यान तांचे थंय रुपीत कर म्हूण मागता हांव. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां तुझी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसवट तूं ग्रास आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्या मुशिता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताणें पडोवन दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये तूं प्रेम भरले समी तुजी सांगाता स्त्रियां भितर तूं सुदेव आनी सदैव फळ तुजे कुशीन जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आमकां पापयांक ते विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये तूं प्रेम
मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपया बदले समी तुझे संगता स्त्रिया मित्र तुझे आणि सगळे फॉर जगुशे जिसु भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापिया काते विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपया बदले समी तुझे संगता स्त्रिया मित्र तुझे आणि सगळे फॉर जगुशे जिसु भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापिया काते विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपया बदले समी तुझे संगता स्त्रिया मित्र तुझे आणि सगळे फॉर जगुशे जिसु भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापिया काते विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपया बदले समी तुझे संगता स्त्रिया मित्र तुझे आणि सगळे फॉर जगुशे जिसु भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापिया काते विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपया बदले समी तुझे संगता स्त्रिया मित्र तुझे आणि सगळे फॉर जगुशे जिसु भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापिया काते विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपया बदले समी तुझे संगता स्त्रिया मित्र तुझे आणि सगळे फॉर जगुशे जिसु भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापिया काते विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. महिमा बाप आणि पुत्र आणि पवित्र आत्म्या जशी आधी तशी सदा आणि सदा सर्वदा आमेन. ये मोजाचे येशू आमची पातका आमका बोक्षी येम कोणाच्या उजाडले आमका निवार सोमे सर्ज्ञा सरकार तुझी काकुळतीची अधिकस असल्या सरगारोन पान. सो तोमिस्ते मोरी बाडूक जेजूक टेंपलान भेटयता. प्रथम जल्मल्लो हरी एक चेरको भुरगो सर्वेस्पराक समर्पूंक जाय अशें सर्वेस्पराच्या शास्त्रांत बरोवन आसलेल्या कायद्या प्रकार त्या बाळकाक तांणी देवाक भेटोवंक जाय आसलो. त्या शिवाय सर्वेस्पराच्या शास्त्रांत फर्मायिल्ल्या प्रमाणे एक जोड कोवडे नाजाल्यार 2 पारव्यां पिलां तांणी बलिदान भेटोवंक जाय आसलीं. मोरये कुटुंबाचे राणये नजरेताच्या पवित्र कुटुंबाची देख घेवन सर्व क्रिस्ती आवय बापायन तांच्या भुरग्यांक क्रिस्ती भावार्थान ल्हान व्हड करूंक कुरपा लाभय म्हूण मागता. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज अंपाये, तुझी कुशी सरकार जातात तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो त्रास वासंतांनी आनी आमची चुकलेल्या मुशिता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताणें पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. आमगे कृपे बरले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सुदे आनी सगळी फॉर तुजे कुशी जेसू भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियांक काते विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपे बरले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सुदे आनी सगळी फॉर तुजे कुशी जेसू भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियांक काते विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपे बरले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सुदे आनी सगळी फॉर तुजे कुशी जेसू भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियांक काते विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपे बरले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सुदे आनी सगळी फॉर तुजे कुशी जेसू भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियांक काते विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपे बरले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सुदे आनी सगळी फॉर तुजे कुशी जेसू भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियांक काते विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपे बरले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सुदे आनी
भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियांका ते विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या कळी आमेन. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियांका ते विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या कळी आमेन. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियांका ते विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या कळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले स्वामी तुझे संगता स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव फळ तुझ्या कुशीचे जेसू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियांका ते विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले स्वामी तुझे संगता स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव फळ तुझ्या कुशीचे जेसू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियांका ते विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जशी आधी तशी सदा आणि सदा सर्वदा आमेन. आमची पातका आमकां बोक्षी कोडाच्या उजांतले आमकां दिवान सोमेस्तज्ञा सरकन तुजी कापुर्तीची अधिगस आसल्यान सरकार बोन पाय. पांचवो मिस्तेर सुकल्लो भुरगो जेसू तेंपलान मेळटा. 3 दिसां उपरांत तो तांकां देवळांत मेळ्ळो. शिकवणदारा मदें बसून तांचें आयकून तांकां तो सावलाक घालनासलो आनी ताची सावला जापी आयकल्ले सोमेस्त ताची संतिकायेक विस्मीत जाल्ले. मरिये तळांतरकारांचे शेकाये प्रकृती विकोपा पिडा आनी आर्थीक अडचणे वरवीं कश्टांच्या सर तळांतरकारांक तूं राख आनी सांबाळ म्हण मागता. आमच्या बापाक सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज पाये तुझी कुशी सरकार जातात तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो त्रास वासंती आनी आमी आमची चुकलेल्या मुशिता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताणें पडोवन दिनाका पूण वायटन ते आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरले सोमी तुझे सवे आसा स्त्रिया भितर तूं सदैव स्त्रिया भितर तूं सदैव. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर आता आणि मोना वेळा आता आणि मोना वेळा. नमान मरिये कृपेन भरले सोमी तुझे सवे आसा स्त्रिया भितर तूं सदैव स्त्रिया भितर तूं सदैव. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर आता आणि मोना वेळा आता आणि मोना वेळा. नमान मरिये कृपेन भरले सोमी तुझे सवे आसा स्त्रिया भितर तूं सदैव स्त्रिया भितर तूं सदैव. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर आता आणि मोना वेळा आता आणि मोना वेळा. नमान मरिये कृपेन भरले सोमी तुझे सवे आसा स्त्रिया भितर तूं सदैव स्त्रिया भितर तूं सदैव. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर
आता आणि मोना वेळा आता आणि मोना वेळा नमान मोरिये कुर्बेन भरले सोमी तुझे सवे आसा श्रिया भीत तू सदे श्रिया भीत तू सदे भगवंते मोरिये देवाचे माये आम्हा पासोत विनंती कर आता आणि मोना वेळा आता आणि मोना वेळा नमान मोरिये कुर्बेन भरले सोमी तुझे सवे आसा श्रिया भीत तू सदे श्रिया भीत तू सदे भगवंते मोरिये देवाचे माये आम्हा पासोत विनंती कर आता आणि मोना वेळा आता आणि मोना वेळा नमान मोरिये कुर्बेन भरले सोमी तुझे सवे आसा श्रिया भीत तू सदे श्रिया भीत तू सदे भगवंती मोरिये देवाचे माये आम्हा पासोत विनंती कर आता आणि मोना वेळा आता आणि मोना वेळा नमान मोरिये कुर्बेन भरले सोमी तुझे सवे आसा श्रिया भीत तू सदे श्रिया भीत तू सदे भगवंती मोरिये देवाचे माये आम्हा पासोत विनंती कर आता आणि मोना वेळा आता आणि मोना वेळा नमान मोरिये कुर्बेन भरले सोमी तुझे सवे आसा श्रिया भीत तू सदे श्रिया भीत तू सदे भगवंती मोरिये देवाचे माये आम्हा पासोत विनंती कर आता आणि मोना वेळा आता आणि मोना वेळा नमान मोरिये कुर्बेन भरले सोमी तुझे सवे आसा श्रिया भीत तू सदे श्रिया भीत तू सदे भगवंती मोरिये देवाचे माये आम्हा पासोत विनंती कर आता आणि मोना वेळा आता आणि मोना वेळा महिमा बाबा आणि पुत्रा आणि पवित्रात्म्या जशी आधी तशी सता आणि सदा सर्वदा आमेन. मोजा जेसू आमची पातका आमका मोक्षी येम कोणाच्या उचांतले आमका निभा सोमेस्तज्ञा सर्ग तुझे कापुर्तीचे अधिकस असल्या सरकार होऊन पाय नमन करणे कपुतीचे मये नमन आमच्या जीवा अमृत आणि दोषा तुका आम्ही गुणवत्ता आम्ही परदेशी तुझी बळका या दुःखाच्या कोणात असता उसका असून आम्ही तुका दान करता तर तू आमची शिकाय ते तुझे कपुतीचे डोळे आमचे विपत्ती आणि आपत्तीच्या उपरांत तुझे पुष्पे बोल जिरो अंगानते ये दयाळी ये मुगाळी ये दुर्लभी अंकार्यमये भगवंती देवाचे मये आम्हा पासोत विनंती कर सोम्या काकुळतामची क क्रिस्ता काकुळतामची क सोम्या काकुळतामची क क्रिस्ता आयकमकं क्रिस्ता दयेन आयकमकं
सर्गींच्या देवा बाप्पा देव पुता संसाराच्या तारोका देवा पवित्रत्म्य शांतीसीमा त्रिंदादी एकाच देवा भगवंती मरिये भगवंती देवाचे माये भगवंती अंकारीचे अंकारी क्रिस्ताचे माये पवित्र सभेचे माये काकुळतीचे माये देव कृपेचे माये बरवशाचे माये बहु नितळी माये बहु निष्कळवंती माये कत नातले माये आपूट माये मोगा पात्र माये विचित्र माये सुबोधिनी माये रसनाराचे माये सोडवंदराचे माये बहुशनी अंकारी मानापात्र अंकारी परगटूंक पवसले अंकारी पदवेदार अंकारी दयाळी अंकारी विश्वासी अंकारी नीतीच्या आरस्या जन्मयाच्या सिंहासना आमच्या संतोषाच्या कारण आत्मिक पलगन मान फवजल्या पलगन भक्तीच्या अपरमित पलगन गुप्त गुलोबा दाविदाच्या बुर्ज दाड्याच्या बुर्ज सुवर्णाच्या मंदिर सोल्याच्या अर्क सर्गींच्या दरवट्या फांत्याफराच्या नेकेत्र पिडेसांचे भलायके पातक्यांच्या आश्रय तळांतरकारांचे शेकाये दुखेसांचे बुजावणे क्रिस्तवांच्या आधारा बुडव्यांचे रानिये पत्रियार्कांचे रानिये प्रबंधींचे रानिये अपोस्तलांचे रानिये मार्तिरांचे रानिये कॉन्फेसरांचे रानिये अंकारीचे रानिये समेस भक्तांचे रानिये सैमाच्या कथावेन गर्भी समोरले रानिये सर्गी घेतले रानिये बहु पवित्र रोजरेचे रानिये कुटुंबाचे रानिये समाधानाचे रानिये देवाचे शरीर संसाराचे पाप करतले देवाचे शरीर संसाराचे पाप करतले देवाचे शरीर संसाराचे पाप करतले तुझे सहकार आम्ही आमच्या दर्शनात आमच्या मागण्याचं बरोबर नका कोण समय स्वीकारले आमका स्थान निवड आनंद आणि सदैवी अंगारी भगवंती देवाची माये आम्हापासून विनंती कर ख्रिस्ताच्या प्रसन्नात आम्ही पोहोचणं करते आपसे बच्चा इरत्यापासून आमचे उपासकींच्या तुझे नाम पवित्र जाऊन तुझे रास आमकायीन तुझी खुशी सरकार सत्ता तशी संसारांत जाऊन आमचो दिसपडतो ग्रास आसंतागी आणि आम्ही आमची केलेल्या खुशीता तशा आमची पत्का मुगोस आणि आमका ताणीन पडोन दिनाका कोण वाईटने आमका निवार नमान बरी कृपेन भरले सुमी तुझे संगता श्री अमित तुम सदेन आणि सदैवी फळ तुझ्या खुशीचे जिसू भगवंती बरी देवाची माये आम्हा गाते विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन महिमा बापात आणि पुतात आणि पवित्र आत्म्या जसे आधी तशी सदा आणि सदा सर्वदा आमेन वंदिता वर्णिता ये देव माये भुरगी सर तुझी आम्ही गीता गाऊन हसिता दिन बसता अंकरी मोरी आसुका भक्ती नुर्बे नामान करू माय तू देवाची
ऐक माये दये मागणी आमची, माय देवाची माय तशीच आमची. ऐक माये दये